नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. कारवारच्यान माजाळी इंजिनियरिंग विद्यार्थ्यांक परीक्षेक वेळाचेर बस थांबयलना म्हण विद्यार्थ्यांनी केले आंदोलन. कारवार तालुक्याच्या माजाळी ग्रामाच्या सरकारी इंजिनियरिंग कॉलेज विद्यार्थ्यांक आज सकाळी 9 वाजता परीक्षा असून कारवारच्यान येवच्या विद्यार्थ्यांक बस थांबयलना म्हण कारवार राष्ट्रीय महामार्ग 66 महामार्ग आडोवन त्या विद्यार्थ्यान आंदोलन केले. बसार विद्यार्थ्यांक घेयला म्हूण संबंधिता विचारतलेत त्या बसात संपूर्ण प्रवासी आशिल्ल्यान वाहन चालकान बस थांबयलना अशें कळयलां. परीक्षेक पेपर बरोवंक मेळना म्हूण आक्रोश केल्ल्या विद्यार्थ्यान बसा खातीर राष्ट्रीय महामार्गार रस्ता रोको करून आक्रोश व्यक्त केल्ली घटना आज घडली अशें कळ्ळां. ಈಗ ಮಾರ್ಜಲ್ಗೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಣ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದಾಡುವಾಗ ಜಾಗ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಿಡಿದು ಹೋದ್ರು ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು. आपले घराच्या तुळशी वृंदावना बाजून आंगणाच्या सरभोवतणी रंगबिरंगी फुला झाडां नाटून पळयतल्याक मन प्रसन्न जावन उल्हासीत जावच्या गार्डनाची इच्छा बऱ्याच जाणां उरता. पण ही संकल्पना पूर्ण करूंक जाय तसली फुलाची झाडां मेळची तितलीच गरज आसा. आता शिरवाडात नागनाथ फार्म अँड नर्सरीत हिंगा जाय तसली झाडां मेळटात. फुला झाडाचे कुंडी, कवाते, सुपारी माडी, चिक्कू, जांबा, सीताफळ, रामफळ, हनुमान फळ अशी झाडां बरोबर 300 पेक्षा जास्त जातीची झाडां मेळचो कारवारात हो एकमेव जागो म्हणल्यारच नागनाथ फार्म अँड नर्सरी. आकर्षक आणि सुशोभित अशी झाडां योग्य दरात खरेदीसाठी आवर्जून एक वेळा भेट द्या आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. नागनाथ फार्म अँड नर्सरी, डम्पिंग यार्ड, केईबी गडा लागी, शिरवाड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 944800 07800 91085 95870.